हणजूण कायसू वाठारांतल्या वेवसायिकांनी बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाच्या आदेशा आड सोमारा हणजूण बंद दवरले। सरकारान कायद्यात दुरुस्ती करून थळाव्या लोकांक ताकाय दिवपाची मागणी करीत आमच्या संयमाची परीक्षा पळोवची न्ही अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। आमी दर्यावेळे लागीं आयज धंदो करिनात वा आमची घरां आयच्या दिसा बांदिल्ली नात। जेन्नाच्यान विदेशी पर्यटक गोंयांत येवपाक लागले तेन्नासावन आमी हांगासर घरां बांदून आसात आनी धंदोय करतात। तेन्ना सरकारान थळाव्यांचे हित लक्षात घेवन आमकां थाकाय दिवपाची मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली। सांगूंक सोदता ज्यो आमच्यो प्रॉपर्टी दर्या कोस्टाक आहात त्यो आमच्यो आतां घेतलेल्यो न्हू, ज्यो आमच्या पुर्वजांनी घेतलेल्यो आमचे एन्सेस्टर्स, आमचे शामाय शापाय जे रावून येयले थंयसर, जे फिशरी करताले, टॉडी टॅपिंग करताले, तर आयज खंयसर ना खंयसर आमकां दूख दिसता की आमच्या पुर्वजांनी जी प्रॉपर्टी घेवन आमच्या पासत तर दवरलेली आहा तर ती गव्हर्मेंटान आमचे कडची घेवची न्हू, तर गव्हर्मेंटान आमचे कडच्यान तर घेतली आमी खंयसरूच उरचे ना। आमकां जाय आमच्यो पुर्वजांच्यो प्रॉपर्टी आमचेशीनूच उरच्यो म्हणून। तर आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता गव्हर्मेंटाक की आमकां खंयसर ना खंयसर अशी एक रिलॅक्सेशन दिवचें, जे आयज मोस्ट ऑफ द कोस्टल बेल्ट्स बियॉन्ड आसा की खंयसर ना खंयसर एक ऑर्डरी ह्यो पास जातल्यो आनी आमकां डिमोलिशन येतलें, न्हिदोंक गेल्यार झेम पडना, सद्दां उठोन पयले सुवातेर दिसता बाबा कोण गव्हर्मेंट ऑफिसर येत, कोण गव्हर्मेंटान सावन येत, हें आमकां इतली भिरांता। And when we are on the coast, we will do what our ancestors did. It is not today only that we are here doing things. I don't know, I had come much later, but my husband, Franklin Rodriguez, was here and he told me in 60s, foreigners started coming to India and they came to Goa. Before they could go to any state, they loved to come to Goa and they're still here. And we are living on what they bring for us. And the government that time had nothing to give to them, no houses, nothing. So they said to the locals that you open your houses and give shelter to them. Let them be there on the coast because they have come miles away and they are visitors. So people started giving their homes. Otherwise, people were doing fishing, which is has been doing. Our people have been doing since ages. CRZ नेम पाळी नासतना दर्यावेळे लागीं बांदिल्ली घरां तशेंच हॉटेलां आनी रेस्टॉरंट बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो। तशेंच ही अतिक्रमणां पाडपाचो आदेशूय न्यायालयान दिल्लो। पंचायतीन ह्या आदेशा प्रमाण कारवाय सुरू करून संबंधितांक नोटीशी धाडिल्ल्यो। गोमंतक टीव्ही खातीर हणजूणच्यान स्नेहा असोटीकार।